दक्षिण गोंयच्या पंचायत वेंचणुकेत पंचायतींचेर आपली पॅनलां जिखोवपाक आमदारांनी नेट लायिल्लो। दक्षिणेत सत्ताधारी आमदार अपक्ष आनी पडलेल्या आमदारांची पॅनलां आसली। दक्षिणेत सत्ताधारी आमदारांची पॅनलां जिखली, मात साश्टीत चित्र मातशें वेगळें। थंय अपक्ष पॅनलां जिखली। फोंड्या मतदारसंघातल्या पंचायतींनी अपक्ष आनी बीजेपीची पॅनलां जिखली। प्रियोळ मतदारसंघात बीजेपी आनी गोविंद गावडेचो होल्ड स्ट्रॉंग आसा। थंय वेलीम प्रियोळ कुंकळ्ळी सोडल्यार हेर सगळ्या पंचायतींनी बीजेपीची पॅनलां जिखल्यात। मडकय मतदारसंघातली मडकय पंचायत सोडल्यार हेर सगळ्या पंचायतींनी सुदीन ढवळीकाराचो प्रभाव कायम आसा। शिरोडा मतदारसंघात बोरये अपक्ष पॅनल जिखले। बेतोड्या निरंकाल सुभाष शिरोडकार, शिरोड्या सुभाष शिरोडकार आनी पंचवाडी अपक्ष पॅनल जिखले। सावर्डे मतदारसंघात आमदार दीपक पावसकाराचो होल्ड बऱ्यापैकी स्ट्रॉंग जाला। थंय सगळ्या पंचायतींनी दीपक पावसकारान तेको दिल्ली पॅनलां जिखली। सांग्यार भाटी सांग्या अपक्षांचे पॅनल जिखले। कांय सुवातींनी अपक्षांची पॅनलां जिखली, 1-2 सुवातींनी बीजेपीचे पॅनल। उरिल्ल्या पंचायतींनी आमदारान तेको दिल्ली पॅनलां जिखली। नुवें मतदारसंघाचो आमदार आनी अपक्षांच्या पॅनलां मदीं बऱ्यापैकी फायट जाली। कुडतरी मतदारसंघातली चडशे पंचायतींनी अपक्षांचीच पॅनलां जिखली। बाणावले चर्चिल आलेमावाचो होल्ड बरो आसा। नावेले आदलो आमदार आवेर्तान आनी अपक्षांची पॅनलां जिखली। दाबोळे मतदारसंघातल्या पंचायत वाठारांतल्या लोकांनी बीजेपीक कॉल दिलो। कुठ्ठाळे मतदारसंघातल्या लोकांनी आमदार वा आदल्या आमदारांच्या पॅनलांक तेको दिवच्या परस अपक्षांक तेको दिलो। काणकोणा श्रीस्थळ पंचायत अपक्षांच्या हातान गेली, जाल्यार हेर सगळ्या पंचायतींनी इजिदोर फर्नांडीसाचे पॅनल जिखले। केपें मतदारसंघात काँग्रेसीच्या बाबू कवळेकाराचो होल्ड अजून स्ट्रॉंग आसा। कुंकळे अपक्षांचो प्रभाव। वेळीप मतदारसंघात आमदार फिलिपाच्या पॅनलाक लोकांनी तेको दिलो। कुडचडे आमदार निलेश काब्रालाचो होल्ड बरो आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।